जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात आतंकवादी हल्ल्यात पुराय देश हादरून उठला। धपको दिवपी गजालीचेर भारतांतल्यान सगळ्या वाटेनच्यान लोक संताप व्यक्त करताना दिश्टी पडटात। ह्या हल्ल्यात 28 जाणांक मरण आयले जाल्यार हेर जायते पर्यटक गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा। ह्या हल्ल्या वेळार कांय घोड्यांकूय गुळयो लागल्यो। घडणुके उपरांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या निवासस्थानी दिल्ली हांगासर उच्च पावंड्या वयली बसका लेगीत जाली। हाच्या उपरांत जम्मू काश्मीराक वचपाक भायर सरले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीनगरात पावतकीच तांणी मरण पाविल्ल्यांक आर्गां ओंपली। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी आपलो सावदी अरेबियाचो दौरो लेगीत अर्द्यार सोडून ते भारतांत परतले। तांच्यांनी उच्चस्तरीय बसका घेत ह्या घडणुकेचो निशेध उक्तायलो। आस्पावीत आशिल्ल्या आतंकवाद्यांक खर ख्यास्त दिवपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिलेली आसा। जम्मू काश्मीराक गेल्ले गोंयचे पर्यटक जम्मूत सुरक्षीत आशिल्ल्याचें कळटा। ह्या पर्यटकां कडेन आमी संपर्क केला, तांकां बेगीनूच सुरक्षीतपणान गोंयां हाडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयच्यान सुमार 50 वयर पर्यटक काश्मीर भोंवडेर गेल्यात। पहलगामात हल्लो जाल्लो तेन्ना हे पर्यटक लागींच्याच एका हॉटेलांत जेवताले अशी म्हायती मुखार आयल्या। जेवण करून हे पर्यटक मुखार वचपाचे आशिल्ले, पूण टायम बरो म्हणून ते साल्वार। ह्या घडणुके उपरांत सगळ्या भोंवडेकारांक पहलगाम आनी हेर सुवाती सावन श्रीनगरांतल्या हॉटेलांनी धाडले। सध्या गोंयचे 50 परस चड लोक जम्मू काश्मीरात आसात आनी सगळे सुरक्षीत आशिल्ल्याचें कळटा। ते सगळे श्रीनगरांतल्या हॉटेलांनी पावल्यात, तांकां बेगीनूच परते हाडपाचे यत्न चालू आशिल्ल्याचें कळटा। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 24 एप्रिलाक आपलो वाडदिवस मनोवपाचे आशिल्ले, मात ते मनोवचे ना। शुभेच्छा स्विकारपाकूय ते हाजीर रावचे ना। मात पक्षान आयोजीत केल्ल्या रक्तदान आनी हेर सेवा कार्यावळी योग्य वेळार जातल्यो म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। मजगतीं पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यात मरण पाविल्ल्यांक आदरांजली म्हणून 25 एप्रिलाच्यान सुरू जावपी गोंय काजू फेस्तूय मुखार धुकल्ला। महोत्सवाची नवी तारीख बेगीनूच जाहीर करतले अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या। कळवणेंत म्हटलां की पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यात निष्पाप लोकांक मरण आयिल्ल्यांक आदरांजली म्हणून 25, 26 आनी 27 एप्रिलाक आयोजीत केल्लो गोवा काजू फेस्ट मुखार धुकल्ला। ह्या महोत्सवाच्यो नव्यो तारखो बेगीनूच जाहीर करतले आनी मरण पाविल्ल्यांक आमी आर्गां ओंपतात अशें महामंडळान म्हटलां। बुधवारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाची बसका घेतली। ह्या बसकेत महत्वाचे निर्णय जाले। लाच घेवपाच्या प्रकरणात अटक केल्ले कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर आनी हवालदार मोहम्मद हुसेन ह्या दोगांकूय सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात। तशेंच दोनापावला बंगल्यार जाल्ले चोरयेचो तपास चालू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। तशेंच पर्यटकांक सतावपी घडणुको कश्योच खपोवन घेवचो ना। पर्यटकांक त्रास दिवपी टॅक्सीकारांचेर खर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणटें। दुसरे वटेन ज्या टॅक्सीकारांक मिटर बसोवचे ना तांणी एग्रिगेटरा खाला नोंदणी करची आनी तशें केलें ना जाल्यार मिटर बसोवपाची गरज नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। संयुक्त पवणी केली जाल्यार कर्नाटकाच्या कारस्थान उक्ताडार येतले हाचो तांकां भंय पडला। म्हणूनच तांणी कळसा बंडुराच्या संयुक्त पवणेक विरोध केल्ल्याचे उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। गोंयाक संयुक्त तपासणेची गरज आसा। प्रवाह समितीचो निर्णय आयले उपरांत आमी सर्वोच्च न्यायालयांत अपील करतले अशें मंत्री शिरोडकारान सांगलें। मंगळारा बंगळुरात म्हादय प्रवाहाची बसका जाली। ह्या बसकेत संयुक्त पवणी जावची अशी मागणी गोंय सरकारान केली। मात हे प्रकरण न्यायालयांत सुरू आशिल्ल्याचें सांगून कर्नाटकान संयुक्त पवणेक विरोध केल्लो। ह्या फाटभुंयेर मंत्री शिरोडकार उलयतालो। गोंय सरकाराचे मवाळ भुमिकेक लागून कर्नाटका सयत महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान म्हादयचें उदक चोरपाचो प्रकार चालू आसा। ह्या विशीं जर गोंय सरकारान स्पश्ट भुमिका घेवंक ना जाल्यार फुडाराक म्हादय न्हंयचेर पुरायपणान हावळ येतली असो भंय पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायला।
गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरू आसा. बुधवारा दूधसागर मोले राष्ट्रीय महामार्गाचेर ट्रक आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत चौगांक गंभीर दुखापत जाली. लागसरच्या हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार चालू आसा. दूधसागर मोले राष्ट्रीय महामार्गाचेर ट्रक आनी कारी मदीं घडिल्लो हो अपघात. बुधवारा सकाळीं हो अपघात घडलो. अन्न आणि वखद प्रशासनान म्हापशा गावसवाडो वाठारांतल्या 3 बेकरी आणि गोड पदार्थ तयार करपी आस्थापनांची पळोवणी केली. नितळसाण दवरिनासतना खाद्यपदार्थ तयार करपी आस्थापनां आणि तांचो रिटेल युनिटूय बंद केलो. तशेंच कायदेशीर परवानो नासतना आस्थापनां सुरू दवरिल्ल्यान 10,000चो दंड घातिल्ल्याची म्हायती अन्न आणि वखद प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांणी दिल्या. जी सुडा वतीन सुमार 16.5 कोटी खर्च करून दिवचले आविर्लो बस स्टँड बांदतात. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान ह्या प्रकल्पाचें काम सुशेगादपणान चलता. मंगळारा सांजे जी सुडाचे वेवस्थापकीय संचालक हरीश आडकोणकर आणि कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीच्या प्रतिनिधी सयत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें बस स्टँडाच्या कामाची पळोवणी केली. सद्याचें काम पळोवन आमदारांत नाराजी उक्तायल्या. काम करपाक अडचण आसा जाल्यार ती सोडून दी अशें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगपाक आमदार फाटीं रावले ना. मोले पोस्ट ऑफिसांतलो पोस्टमॅन आयिल्ली पत्रां वेळार दिनाशिल्ल्यान थळावे बेजार आसात. तशेंच पोस्टमॅना विरोधात खुबश्यो कागाळी आयिल्ल्याचें सरपंच सुहास गांवकर हाणें सांगलें. पोस्टमॅन गोंया भायलो आशिल्ल्यान ही अडचण निर्माण जाला. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी सरपंच सुहास गांवकरान केल्या. सत्तरी तालुक्यात मंगळारा सांजे आडवेळ्या पावसान दमदार हाजेरी लायली. वादळी वाऱ्या सयत खुबशा वाठारांनी झाडापेडां पडून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. वादळी वाऱ्यांत गुळेली सत्तरी वाठारांतल्या दत्तू नायक हांच्या घराचे पत्रे लेगीत हुबून गेले. त्या खातीर तांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण लेगीत जाल्ल्याचें कळटा.
आपूण काँग्रेसीन वता ही फकत वावडी, म्हजो स्वताचो पक्ष आसतना आपूण काँग्रेसीत कित्याक वचूं काय म्हणून विजय सरदेसाय विचारता. फादराक आपूण मानता, ताणें फकत सुचोवणी केल्ली आनी ती बी काँग्रेसीक. आपूण काँग्रेसीन ना, काँग्रेसीक हाचेर प्रतिक्रिया दिवनी हांव कित्याक दिव अशें विजय सरदेसायान सांगलें. गोवा आउटडोर जायरात विधेयक 2025 विशीं समितीच्या वांगड्यांक लेखी स्वरुपात सुचोवण्यो मागून उपरांतूच कितें ते निर्णय घेतले अशें सिलेक्ट कमिटीचे अध्यक्ष रोहन खंवटे सांगता. मजगतीं फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी जायरात विधेयका विशीं हुस्को उक्तायत. गोंय मनरिजवण सोसायटी खाला भायले होर्डिंग कशें हाडपाक शकता असो प्रश्न उप्रासला. ह्या विशीं सोसायटीच्या वांगड्यांच्यो सुचोवण्यो मानून उपरांतूच कितें तो निर्णय घेतले अशें तांचें म्हणणें आसा. फाटले 2 म्हयने जाले मडगांव आझाद नगरी वाठारांत पायपलायन फुटून लाखांनी उदकाची नाशाडी जायत आसा. दीसभर उदक व्हांवत आशिल्ल्यान रातच्या वेळार थळाव्यांक उदकाची पुरवण सारकी जायना अशी कागाळ थळावे करपाक लागल्या. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान लक्ष घालून बेगोबेग ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. जम्मू काश्मीरात पहलगाम हांगासर जाल्ल्या आतंकी हमल्या उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सावदी अरेबियाची यात्रा मदींच सोडून ते परतून भारतात परतले. ह्या घटनेची म्हायती मेळटात सावदी अरब हांगासरचो दौरो तांच्यांनी मदींच सोडलो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतात परतून आयले. तांच्यांनी रोखडोच गृहमंत्री अमित शहाक फोन लायलो आनी थंयचे हालात कशे आसा ते विचारले. पहलगाम हांगासर आतंकियांनी केल्ल्या खिलाफात कठोरांतल्या कठोर कारवाई ते करपाचे तांच्यांनी निर्देश दिलेले आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सोशल मिडियाच्या प्लॅटफॉर्माचेर एक्साचेर पोस्ट करीत सांगले की आपूण जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या पहलगाम हांगाच्या ह्या आतंकी हमल्याचो निशेध करता आनी निंदा करता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पहलगाम हांगासर ज्या पर्यटकांचेर हमलो जालो त्या जाग्याचेर वचून तांच्यांनी पळोवणी केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्यांनी बेसरन मैदान ज्या जाग्यार हमलो जाला थंय वचून मंगळारा सकाळी त्या जाग्याचेर पावले आनी तांच्यांनी ह्या जाग्याची पळोवणी केली. हमलो जाल्ल्या सुवातेचेर अमित शहा थंय पावतकीच तांच्यांनी पुलीस यंत्रणाच्या कक्षाच्या भायर पिडितांच्या
घराब्या वांगडा तांच्यांनी मुलाखत तांची घेतली, त्यांच्या बरोबर भासाभास केली आणि आपली सांत्वना लेगीत तांकां दिलेली. गृहमंत्री अमित शहा हांच्या समोर जे पिडीत आशिल्ले तांची फॅमिली आक्रोश करीत रडटाना दिश्टी पडले. ते हात जोडून तांच्या कडेन विनवणी करपाक लागले की आमकां न्याय दियात. केंद्रीय मंत्री अमित शहान तांकां आश्वासन दिलां की हाचेर रोखडीच कडक कारवाय जातली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लेगीत हाचेर लक्ष दवरून आसा. ह्या हमल्यांत मरण पाविल्ल्या लोकांक, पर्यटकांक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान आर्गां ओंपली. तशेंच त्यांच्या घराब्याक, त्यांच्या कुटुंबाक आश्वासन दिलें की तांकां योग्य तो न्याय मेळोवन दितले. ह्या वेळार तांचो घराबो, पिडितांचो, तांची फॅमिली आक्रोश करून रडटा आसतना दिश्टी पडली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी पहलगाम हांगासर जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं कडेन संवाद साधलो. तांच्यांनी प्राण गमायिल्ल्या लोकां बद्दल शोक व्यक्त केलो आणि भारताक पाठिंबो दर्शायलो. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांच्यांनी एक्साचेर बरयलां की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताक गुन्यांवकारांच्या विरोधात तांकां न्याय मेळोवन दिवपा खातीर अमेरिका तांकां पाठिंबो दितलो अशें आश्वासन तांच्यांनी दिलेलें आसा भारताक, अशें म्हणून ट्वीट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी केला. तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लेगीत जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या पहलगाम हांगाच्या दहशतवादी हल्ल्याचो तीव्र निशेध केला. पहलगाम आतंकवादी हमल्या उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सावदीचो दौरो सोडून ते भारतात परतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेन्ना भारतात पावले, तांचें विमान जेन्ना लँड जालें भारतात, तांच्यांनी रोखडीच एक उच्चस्तरीय बसका आपयली. ह्या बसके दरम्यान NSAचे अजित डोभाल, S जयशंकर लेगीत थंय तांच्या बरोबर हजर आशिल्ले. जम्मू काश्मीरच्या आतंकी हल्ल्या उपरांत रोखडेच कडक कारवाय करपाचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन भारतात पावल्या उपरांत दिले. पुराय देशात पहलगाम आतंकी हमल्या उपरांत सगळ्या लोकां मदीं एक आक्रोश पळोवपाक मेळटा. श्रीनगरांतल्या स्थानीक लोकांनी, दुकानदारांनी, तशेंच वेपाऱ्यांनी, तशेंच टूर ऑपरेटरांनी लेगीत एकठांय येवन हांगासर कॅन्डल मोर्चा काडलो श्रीनगरात. अनंतनाग जिल्ल्याच्या पहलगाम इलाक्यांत हो पर्यटकांचेर हल्लो जालो. तांकां पर्यटकांक निशाणो करून तांचेर हल्लो केल्लो. ह्या हमल्याचो निशेध करीत श्रीनगरांतल्या थळाव्यांनी कॅन्डल मार्च काडलो. पहलगाम आतंकी हमल्या उपरांत सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांच्यांनी उच्चस्तरीय बसका आपयली. ह्या उच्चस्तरीय बसकेत NAS अजित डोभाल, वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल AP सिंह लेगीत हजर आशिल्ले. ह्या बसकेत जम्मू काश्मीरांतल्या सुरक्षे स्थिती विशीं आनी हेर मुद्द्यांचेर चर्चा जाली.
पहलगाम बेसरन मैदान ज्या जाग्यार 22 एप्रिलाक हो आतंकवादी हमलो जालो थंय राष्ट्रीय जांच एजन्सीची टीम पावली आनी तांच्यांनी कारवाय सुरू केली. NIAची टीम आतंकवादी हमल्याचेरची जांच करपा खातीर निगराणी करपा खातीर जम्मू काश्मीर सर हांगासर पावली आनी तांकां पुलीस सहकार्य करपाचें आसा. ह्या हमल्यात 26 लोकांक मरण आयल्या. तशेंच कितलेशेच जाण घायल लेगीत जाल्ले आसा. नगरगांव पंचायत क्षेत्रांतल्या झाडांनी बसेश्वराचे देवूळ अनोळखी मनशांनी फोडले. फोंडपेटी चोरून पेली आनी तशेंच देवळाच्या कुडींत दवरिल्ल्या सामानाची नासधूस करून थंयच्यान ठिय्या काडली. नगरगांव पंचायत क्षेत्रांतल्या झाडांनी ह्या वाठारांत आशिल्ल्या बसवेश्वराचे देवूळ चोरांनी फोडिल्लें आसा. ही चोरी कोणें केली तें कळपाक मार्ग ना. 2023 वर्सा ह्याच देवळांतल्यो 16 पाशाणी मुर्त्यो कोणे तरी चोरिल्ल्यो. पुलीस तपाशा वेळार म्हादय न्हंयच्या उदकांत कांय मुर्त्यो सापडिल्ल्यो. घुवळी वखदां विरोधी पंगडान शिवोले धाड घालून 11 कोटी 70 लाखाची घुवळी वखदां जप्त केली. ह्या प्रकरणात ANCन केरळाच्या मोहम्मद समीराक अटक केली. ताचे कडल्यान 110 ग्राम लिक्वीड LSD जप्त केला. तो फाटल्या 6 म्हयन्यांसावन गोंयांत घुवळी वखदाची तस्करी करतालो. हो ड्रग्स ताणें खंयच्यान हाडलो हे विशीं तपास सुरू आशिल्ल्याचे ANCची SP सुनीता सावंतान सांगलें. सत्तरी तालुक्यांत मंगळारा सांजेर आडवेळ्या पावसान दमदार हाजेरी लायली. वादळी वाऱ्या सयत हो पावस पडलो. गोंयच्या उत्तर भागात कांय वाठारांनी दमदार पावसान हाजेरी लायली. राजधानी पणजेंत बारीकसो पावस शिरशिरलो. मात व्हडा प्रमाणांत पावसाची पडझड राजधानी पणजेंत जावंक ना. मात उत्तर गोंयच्या कांय वाठारांनी दमदार पावसान हाजेरी लायिल्ली आसा. झाडां पेडां पडिल्ल्याच्यो कितल्योश्योच गजाली उत्तर गोंयच्या कांय वाठारांनी काल घडल्यो. कायदो आनी नेम सुरळीत करपा खातीर कोण कसली शक्कल लढय सांगूं येना. येरादारीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर मध्य प्रदेशांतल्या बायल पुलीस कॉन्स्टेबलान येरादारी नेमांच्यो ओवी गायत जागृताय करपाचो हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जावपाक लागला.